जावयाचें नाव जावन आसा जावयांची खीर। खूब खूब वर्सां पयलीं एका गांवांत सदानंद ताची आवय रावताली। सगळीं ताका सदा म्हणटाली। कांय वर्सांनी सदाचें लग्न जालें आनी पयल्याच खेपे ताका मावळचें आपोवणें आयलें। तो सामको भुल्लुसून गेलो। भायर सरच्या पयलीं आवयन सांगलें, पळय सदा, तुज्या मावळचो घडाबो सामको व्हडलो, जेवणाचो व्हडलो थाट आसतलो, ती तुका आगळो करून करून वाडटली। खाता आसतना सादूर राव, जाय तितलेंच खा। सगळें सांबाळून घेता म्हणून सदा भायर सरलो। मावड्या पावता म्हणसर दनपार जाली। सगळीं सोयरीं आकुलतेन वाट पळयतालीं। जावयांक दारान पळयना फुडें ती सामकी खोशी जाली। सदाच्या नाकान जेवणाचो घमघमाट गेलो आनी ताका सामकी चुडचुडून भूक लागली। हात पाय धुवन देवाक पांय पडून सगळीं जेवपाक बसलीं। सगळ्यांक पाट दवरिल्लें आनी केळीचीं पानां। सदाच्या पानां भोंवतणी सोबीत कशी रांगोळी घाल्ली। भितरल्यान एक एकटी एक एक जिन्नस वाडून वताली। खतखतें, मुगां गांठी, चण्याचें तोंडाक, कितें कितें म्हणून सांगू विचारूच नाका। सदां सगळ्यांच्या वांगडा सुळबूस जेवणाचेर ताव मारपाक सुरू केली। तेन्नाच ताका आवयची सांगणी याद आयली। इतल्यान माय खिरेची तोप घेवन आयली। सदान मान वयर करनासतना नाका नाका असो हात केलो। तिणें दाव फाटल्यान काडले, पूण एक थेंब सदाच्या हातान पडलो। खीर होऊन आशिल्ली म्हूण सदान ताका जीब लायली। पळय जाल्यार कितें, खीर इतली बरी जाली म्हणून सांगू। सदान इतली बरी खीर जन्मान खावंक नाशिल्ली। आतां परत कसो मागतलो? आवय पडलो ना। रात जातकच सगळीं न्हिदपाक गेलीं, पूण सदा परत परत खिरेची याद येताली। मागीर तो होडू उठलो। पळय जाल्यार सगळ्याक काळोख। सासपीत सासपीत रांदचे कुडीन पावलो। खीर बुडकुल्याक बांदून वयर दवरिल्ली। सदान बुडकुल्याक अदमासान हात घालो, पूण तो लवडलो। खीर सदाच्या तकले वयल्यान आंगार रकली। रांदचे कुडींतल्यान आवाज आयकून माय थंय पावली। हळू तिचे नजर टिपून थंयच्यान सटकलो आनी कसोबसो आपल्या कुडीन पावलो। बायलेकूच थयलें। ताका पळोवन तिका समजुपाचें तें समजलें। ताका ओडीत मान्यान व्हेल्लो आनी 3-4 कळशे उदकाचे ताच्या तकलेर ओतयले। तो बाबडो कुडकुडलो आनी ल्हवशेन आकूळ पिकूळ जालो। जालें तितलें सोबा पुरो अशें मनान थारावन दुसऱ्या दिसा घरच्या वाटेक लागलो। देव बरें करूं।